साखळे भाजप मंडळान गरजूंक घरा बांदून दिवपाची मोहीम हातात घेतल्या. भारतीय जनता पार्टी एक फामील म्हणटा जाल्यार फामिलीचो दरेक घटक सुखांत रावूंक जाय. प्रत्येकाक आलशिरो जाय ते नदरेन काम करपाक जाय म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आणि मनशाक म्हणजे जशें नोकरेची गरज आसा तशी घराची गरज आसा. एकटो बांदिना तर आमी सगळे जाण मेळोन बांदता. त्या खातीर प्रत्येकानी आपुणून कितें जें शक्य आहा आपल्याक ती मदत करप गरजेचें आसा. मेजर मदत जरी दोतोरान केल्ली आसत तरी दोतोर एकटो बांदिना. हांवें कित्याक सांगता, आमी जेन्ना सगळे जाण हांगासर हजर आसा आनी जेन्ना आमी सगळे जाण कॉन्ट्रिब्यूट करतले, आमकां आमची भावना क्रिएट जातली की हय आमी गांव म्हणून ताका मदत केल्या आणि ही भावना प्रत्येकाच्या मनात क्रिएट जावप ही गरजेची असता. तो ते म्हणजे समाजातलो शिवण घरा ह्या पावसात जर ते घर उरलेलें जाल्यार केन्नाय ऑटोमॅटीक पावसानूच ते घर पडूंक शकतलें आणि पडलें जाल्यार जिवीत हानी जावपाक शकतली. आमकां ती जिवीत हानी नाका जाल्ली म्हणून तर म्हणजे तेंच्यांनी दोगांयनी म्हाका दाखयलें ते दिसात हांवें सांगलें की सर्वतोपरी ह्या घराक भारतीय जनता पार्टी साखळी मंडळ म्हणून आमी मदत करतले. आमी जर फॅमिली म्हणटा आसत जाल्यार त्या फॅमिलींतल्या एखाद्या घटका खातीर मदत करपा खातीर आमी सगळ्या जाणी फुडें येवपाची गरज आसा. आमकांय केन्ना ना केन्ना तरी कोणी मदत केला ती मदत आमी पास ऑन करपाचें म्हणजे देणाऱ्याने देत जावे एके दिवशी देणाऱ्याचे हातही घ्यावे. लोक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे उपकारी. शीता जोपर्यंत दोतोरा त्यांना कोणाक पिवपाची गरज ना. कुटुंबीय खरेंच गरजेचे तांकां घर सामकेंच करत जातली दुरुस्त गरजेचें आनी दोतोरान तांकां पळयना फुडेंच म्हाका एकदम तापोवन सुद्दां काडलो. हे तूं कितें पळयता काय म्हणून ही एक गरज आसा हांकां तुवें पयलींच हें करूंक जाय. तो प्रमोदजी सावंत जेन्ना हरवळ्या येवपाक सुरवात केली तेन्ना तांचें एक स्वप्न आशिल्लें की बाबा ह्या गांवा खातीर म्हजे कडल्यान कितें तरी करपाक जाय जाल्यार म्हाजी एक इच्छा आसा की ह्या गांवाचो विकास करतलो, ह्या गांवाच्या तरणाट्यां खातीर नोकरी मेळपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय इतलो सिरियसली विचार दोतोरान केलो. हे दोतोराचे हांव उपकार जाता. कितें जाल्लें म्हणजे कशें घर कितें घर कोसळ्ळें म्हाजें. हय तुमी म्हणजे काम कितें करता? काम हांव कॉन्ट्रॅक्टराक वचप केदें म्हळ्यार पूण म्हाका तेणी पास वताना तसो हें करून दिलें, आसरो कसो करून दिलो पुरो म्हाका. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.